येवकार हांव समृता कणगांवकर. सुरवेळेचे हेडलायन्स. लोकांक उलोवपाचो लेगीत हक्क ना काय कितें अशें म्हणत सांताक्रूज ग्रामसभेत विरोध जालो सुरू. सरपंचान कांय वांगड्यांक आडायले उपरांत पेटलो वाद. राज्यांतले चडशा रस्त्यांची जाल्या अवतिकाय. मये मतदारसंघातले हातुर्ले आनी वांयगिणी गांवच्या रस्त्यांची जाल्यात चाळण. कितलेशेच घडल्यात अपघात. चवथी पयली रस्तो करात दुरुस्त. थळाव्यांचे गाराणे. दक्षिण गोंयांतल्या एकाच घरात 80 वयर मतदारांची जाल्या नोंदणी. गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीन मुद्दो हाडलो उक्ताडार. गोंयांतय मतदार नोंदणी चल्ला गैरप्रकार. लोकांक पडला प्रस्न. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारात. राज्यांत लोकशाहीच्या जाग्यार हुकुमशाही चालू आशिल्ल्याचो वाद चालू आसतना आता लोकांक उलोवपाचो लेगीत हक्क ना काय कितें हो प्रस्न उप्रासपाक लागला. हाजेरूच सांताक्रूज ग्रामसभेत तणाव निर्माण जालो. पळयात पुराय बातमी. उलोवपाचो हक्क ना काय म्हणून सांताक्रूज ग्रामसभेत निशेध सुरू जालो. सरपंच कांय वांगड्यांक तांचे हुस्के उक्तावपाक आडायले उपरांत वाद उग्र जालो आनी ताका लागून कांय जाणांनी काळे फिती बांदून निशेध केलो. तांणी सरपंचाच्या निर्णयाचो खर शब्दात विरोध केलो. तशेंच उलोवंक दिना जाल्यार ग्रामसभा कित्याक जाय अशें म्हणत तांणी तिडक उक्तायली. We need to discuss the house. Everything that is happening. Structure because related to the sarpanch of suffering. I know this is a Gram Sabha meeting, but you yourself have taken this matter as sub judice. I am a Gram Sabha member. This is a Gram Sabha meeting. I am talking on the minutes. I am talking on the minutes. Your Gram Sabha members are disturbing me. I am talking on the minutes. Last time you were not. I am talking on the minutes. The minutes are not sub judice. We cannot start like this with a Gram Sabha. Not sub judice. Please sit in your place. I need to talk on the minutes. We will give you a chance. You are stopping me from talking in the I'm not stopping you. Please, Elsa, I'm not stopping you. This is not the way you start a Gram I want Sabha. to say something on the minutes. Last time you were there for the Gram Sabha. I want to say something. I want to know whether you were there for the Gram Sabha last time. I'm not banning you, but I want to know you were there for the Gram Does it Sabha. ban me from talking on the minutes? How this happened? These are irrelevant questions. She cannot talk when she's absent for the Gram Sabha. See, she's a member. Let her express. What is the member of the Gram Sabha? Let her express. We will follow the agenda only. We are not going to any other thing. Excuse me, please. Okay, I'm just you are saying that whatever she has done in the additional director of Panchayat, she has filed a case. Okay, I agree with you. Okay, but only resolution, only one resolution is she's challenging. She's not challenging the entire resolution. Under which rule? Under which case? I am being denied my right to talk on the minutes. See, these are Minutes the people are not not subjects for the village. This is the person. She and all these three who are her supporters. You are defaming me. See, beginning You of are the Gram Sabha. defaming me. Beginning of the Gram Sabha. Don't defame a Gram Sabha member. See, I want to go as per the agenda. Are you about the constitution? Now don't keep quiet. I don't want to speak. This is Gram Sabha. You have to speak as a members. Please, lady police officer, please take the mic from this side. Is it? You are going to get calls to go out from here? Our constitution, our time, these are subordinate. You are who are you? We voted you for to protect us, and you are taking our rights away. I have voted you. Need to stay. We will take permission. I want to ask why our constitutional right has been stopped. Why a person is not given to speak in the Gram Sabha? किधर बयान दिता? तो बयान लोग क्यों जाएगा? क्यों जाए? तो बयान तो इसे बिना क्यों जाओ? I can show you there are the total 10,000 members, but hardly the hundreds or 200 members attending the Gram Sabha. I agree with you.
and we 100 people, 47 people are deciding for the So village that's development. what, due to lack of the quorum at the start of the today also, at the 10 o'clock, Sarpanch, this postponed the Gram Sabha for 30 minutes due to lack of the quorum. Quorum is there, but 47 people, 100 people, 87 people are deciding for the villagers. It is different. Listen, असं तो quorum आमकां मानून घेणार ग्रामसभा होईल. ग्रामसभा काय बंद करपाक मेळना. लोक येवचे ना म्हणून ग्रामसभा आमच्यानी बंद करपाक नव्हतो. त्या खातीर रुलानूच अशें म्हणला अर्दवर जातकीर जे लोक आसा तो quorum समजून घेवचो. म्हणलें कितें की खरें म्हणल्यार ते म्हाजे हिसपान ते रोंग कित्याक न्हू पळय येले पार्ट ते आसूं ना आसूं कितें आसता ते मिनिट्साचेर उलयताले म्हणलें न्हू तेंका म्हणटा सबज्युडीस आहा म्हणटा सबज्युडीस पॉयंट तेजो दुसरो आनी खंयची केस चलता दिसता तेंची डायरेक्टर पंचायतीन ती अनुभव कितें पयली मातसो हो तो पॉयंट उलोवंक सोदताले ते मिनिट्साचेर उलोवंक सोदताले मात म्हाजे हिसपान मिनिट्साचेर ताका दिवपाचें उलोवपाक म्हणलें न्हू आनी कितें जाता मागीर चड बोबो जाता म्हणून मागीर एक पार्ट मातशें पासेस काडचें पडटा कित्याक आमी तेतून मागीर तोंड घालून आनी बेश्टें उजो जाता. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि मुझैफ शेख. राज्यातले चडशा वाठारांतले रस्ते नियोजन शून्य कामांक लागून काबार जाल्यात. मये मतदारसंघातले हातुर्ले आनी वांयगिणी गावात तीच गत पळोवपाक मेळटा. कितलेशेच म्हयने जाले पुराय रस्त्याची चाळण जाल्ल्यान अपघात घडल्यात पूण आमदार आनी पंचायत सुस्त आशिल्ल्यान थळाव्यांनी खंत उक्तायला. आता चवथी पयली तरी रस्तो जाग्यार पडटलो भंय तिडकिल्ल्या थळाव्यांचो प्रस्न. राज्यात रस्त्यांची काणी बरीच व्हडली जाल्या सोप्पाचे नावच घेयना. मये मतदारसंघातले हातुर्ले आनी वांयगिणी गावात कितलेशेच म्हयने जाले पायपलायनी खातीर रस्तो खणिल्लो जो अजून मेरेन जाग्यार पडना. दिसपट्टे ह्या जीवघेणे रस्त्यांचेर अपघात घडटात. आता चवथ लागीं पावल्या तेन्ना येरादारीत आनीक वाड जातली. ह्या वेळार अपघात घडल्यार जापसालदार कोणाक धरप. पंचायतीनय दोळ्यांक पानां पुसपाची कामां केल्ल्यान आनी आमदारानय दखल घेवंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी बरीच खंत उक्तायला. पळयात. वांयगणच्या आता शिमेर उबो आहा हो जो रस्तो वांयगणचो सुरू जाता जो वांयगणसून बिचोले वयता. आता जर तुमी पळयशात जाल्यार सकयल रस्तो जो आहा तेन्ना रस्त्याक पायपलायन घातली उदकाची तेन्ना तो फोडलेलो तो मागीर परत तेजेर पॅचिंग करूंक नासलें. पूण आतां फाटल्या दिसांनी पळय खूब पावस पडलो तेन्ना तेंच्यांनी टेम्पररी पॅचिंग केला तुमी पळयतले फाटसून. पूण आतां कितें आहा सद्या चवथ सारकी तोंडार आहा आनी हो जो रस्तो मुख्य रस्तो कसो मेन बिचोलकार जे आहा ते पणजे वयता किंवा नारवेचे लोक अशे म्हापसा वयता हो कालवेचो रस्तो यूज करता तेन्ना येरादारी खूब वाडलेली आसता. आतां आमकां गरज आहा की चवथी पयलीं हो जो रस्तो आहा तो बेगींतल्या बेगीन ह्या रस्त्याचेर लक्ष घालचें आनी जे आहा रस्तो रिपेर करचो जेणे करून लोकांक कांय त्रास जावंक जायना. खुबशे कडेन अशें घडल्या फाटल्या दिसांनी की थंय 4-5 गाडयो पडले 4-5 जाण पडले रस्त्यार मदीं खळगो पडलेलो म्हणून मागीर तेंच्यांनी तेच्या उपरांत कितें तरी टेम्पररी हे रिपेर केलां. पूण हांव मागतां कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन तर हेचेर मातशें खोलायेन लक्ष घालचें आनी हो जो रस्तो आहा जो वांयगणसून असो बिचोले वयता आनी एक रस्तो लेफ्टानसून जो कालवेसून म्हापसा वयता तेन्ना येरादारी आहा वाडलेली आसा आनी चवथी कडेन आनीक वाडटले. गांवांचे लोक भायर आहा ते येतले आनी जे लोक आहा गणपतीच्यो मुर्त्यो व्हरपाक मळ्यान येता किंवा आनीक बाकीचो चवथीचो बाजार करपाक बिचोले वयता आनी खंय वयता तर ह्या लोकांक त्रास जावचे न्हू गांवच्या लोकांक त्रास जावचे न्हू आनी चवथ लोकांची बरे भाशेन जावची थंय रस्त्या खातीर कांय कोणाक त्रास जावचे ना म्हणून हांव मागतां कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन सरकारा कडेन की हेचेर बेगींतल्या बेगीन लक्ष घालचें आनी हो रस्तो बऱ्याच मातसो लोकांक बरो जेणे करून कोणाक जे लोक चलोन वयता सायकलीन वयता गाडयो 2 व्हिलरीन 4 व्हिलरीन वयता तांकां कांय त्रास जावचे न्हू. गेले 3 महिने जाले हो रस्तो आता पळयशी जाल्यार असो खडबडीत आसा सगळो. ह्या रस्त्याचे काम पायपलायन घातली आनी पायपलायन घालून ह्या रस्त्याक कोणीच पळयले ना. पंचायत पळयना ती पळयना आमदाराचे लक्ष आल्यार खबर ना कारण आमदार सदांच वयता हांगरसून. हांव म्हणटा आमचे जे मयेचे आमदार आसा प्रेमीन शेट तेंच्यांनी हे आमची चतुर्थी पयली हे रस्तो करून घेवचो कारण हांगा इतको घातक जाला. पंचायतीन आता काम केला म्हणटा पण हांगा हे गुणे घातलेले आसा हे गुणे ते गुणे थोडे चेपल्यात फुडें सगळे तशेंच वयर सरून आहा ते आनीक घातक जाल्ले आसा. हे पंचायतीन काम केल्ले आहा ते गुणे घालून आनी हांगा आमचो गणपती सार्वजनीक गणपती पुजता आमी. ह्या गणपतीक लागून आमकां हो रस्तो जाल्लो जावो. हांव म्हणटा प्रेमीन शेट्टी कडेन मागता तेंच्यांनी बेगीन ह्या रस्त्याचेर लक्ष घालचें. एक्सिडंट तर सदांच आसात येयल्ले गेल्ले सांगता अमके कडेन एक्सिडंट जाला तुमगे शाळे कडेन जाला खंयचे आनी मेन मुद्दो म्हणजे हांगा स्पीड ब्रेकर ना. कितकी वर्सां जालीं म्हाका दिसता वर्सां सोंपलीं हांगा सगळ्याक चोडण्यान पयशे प्रत्येक कडेन स्पीड ब्रेकर आहा पूण ह्या रस्त्याक एक स्पीड ब्रेकर ना.
शाळेकडे इतकी येदी व्हडली शाळा आमची चलता सरकारी शाळा, पण थंय एक स्पीड ब्रेकर घालूंक ना. फॅक्टरी आसा झाटयेची, त्या प्रवीणानूय पळयले ना. आणि आता आमदाराक खरें म्हणल्यार आमदारान हांगा लक्ष घालूंक जाय ते फॅक्टरी कडेन सगळे जे कामगार आसा ते येता वयता, ते एक स्पीड ब्रेकर ना. शाळेकडे इतके घातक आसा, वयरसून जो रस्तो शाळेच्या भुरग्यांक आहा थंयसर थंय 2 स्पीड ब्रेकर जाय. एक पडटा हातुल्ले, हे हातुल्ले जंक्शनार सारखे. हो कितको रोड असो पिड्ड्यार हो जवळ 1 किलोमीटर रोड आहा पिड्ड्यार सामको, हांगरसून तिखाण्याच्या जंक्शना मेरेन. आणि फुडें पळयशात सगळो वांयगण्याचे पथ पासून सगळो पिड्ड्यार जाल्लो हा रोड. सारको पंचायती कडेन पावासर हो रोड असो सामको सारको लीप पिड्ड्यार जाल्लो आसा. गोवा 365 खातीर महेश कवेकर, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. शापोरा नुस्तेकारांच्या पोटांचो प्रस्न सोडोवपाक सरकार अजून मेरेन अपेशी थारला अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना. शापोरा जेटीर सँडबाराचो प्रस्न, अवतिकाय जाल्ल्या जेटीचो प्रस्न तशेंच येवजण्यांचो लाव अजून मेरेन शापोरकारांक मेळनाशिल्ल्यान नुस्तेमाऱ्यांनी खर तिडक उक्तायल्या. वर्साच्या वर्सा विधानसभेत आमचो प्रस्न उपरासता, अधिकारी येवन पळोवणी लेगीत करता, पूण फकत दोळ्यांक पानां पुसपाची कामां कित्याक जाता? सरकार शापोराच्या नुस्तेमाऱ्यांक फटयनामू हो चिंतपासारको प्रस्न. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. नारळी पौर्णिमेक नुस्त्याचो व्यवसाय करपी नुस्तेकार दर्याराजाची पूजा करतात, तशेंच उदकान भांगराचो नाळ सोडटात. अशेंच शापोरा वाठारांत नुस्तें व्यवसाय करपी नुस्तेकारांनी दर्याराजाची पूजा केली, तशेंच उदकान भांगराचो नाळ सोडलो. तांच्यांनी दर्याराजा कडेन मागणी केली की आमचे फुडले वर्स जे आसा तशेंच आमचो धंदो हो बरो जावचो. पूण आयज आमी पळोवपाक शकता शापोरा वाठारांत जे नुस्तें व्यवसाय करता तांचे बरेच हाल जातात. सरकाराच्यो ज्यो येवजण्यो तांच्या मेरेन पावपाक जाय त्यो तांच्या मेरेन पावना. तशेंच पावसान जे सँडबार दर्यांत निर्माण जाता त्याच्या खातीर तांच्यो बोटी ते उदकान व्हरपाक शकना. ह्या खातीर तांच्यो बोटी ज्यो आसा पिड्ड्यार जाता. सरकारा कडेन तांच्यांनी मागणी केल्या की जाता तितले बेगिना तांचो हो प्रश्न सरकारान सुटावो करचो. तशेंच आयज आमी पळोवपाक शकता ज्यो येवजण्यो सरकाराच्यो तेंचे मेरेन पावपाक जाय त्योय तेंचे मेरेन पावना. ह्या खातीर तांचे बरेच हाल जातात. तशेंच सरकारान तांचो हो जो प्रश्न आसा जे दर्यान पावसान सँडबार निर्माण जाता तो प्रश्न तांचो तातडीन सोडोवचो. तशीच जी शापोरा जेटी आसा ही ताबडतोब बांदून दिवची अशी मागणी तांच्यांनी सरकारा कडेन केल्या. सँडबाराची गजाल आतां कितली तरी वर्सां आमी आतां सांगता गोव्हर्मेंटाक. म्हाका दिसता 10-15 वर्सां जाली. मनोहर पर्रीकर आसलो पळय न्हू त्याच्या टायमारसून आमचे आतां चालू जाला. तेन्ना तेणी हांगा तेन्ना स्टार्ट केल्ले ते ड्रेनेज केल्ले तेणी तेन्ना, पूण ते आमचे फायदे जाले ना कांय तेचेर. तेच्या नंतर मागीर कितलेशे आमचे हांगा हे जाल्ले, काडपाक येयले, सर्वे केली, ते गेले, सर्वे केले, कांयच तेंचे अजूनय कितेंच जायना. आतां सुद्दां आमचे असेंब्ली तेंच्यांनी हे काडलेले तेंच्यांनी हेचे ड्रेनेज करपाक जाय, कितें तरी करपाक जाय म्हणून सांगता. अशे कितले तरी वर्सां ते असेंब्ली काडटात, पूण शेवटी कांयच ना, शेवटी झिरो. आनी अशें जर जाय जाल्यार आमचे आमी आतां पोर्ट आहा पळय न्हू, जाल्यार आमचे सोंपतल्यो बोटीच काबार जातल्यो. कारण एक तर आमचे कडेन हांगा बोटी कितल्यो 83 बोटी चलताल्यो हांगा आमचे कडेन. आयज आमचे कडेन 10% सुद्दां हे बोटी चलना. 10%. जाल्यार तुमी आतां हांगा फुड्यान येयल्यार तिकडे जे पळयात तेन्ना तिकडे कितें जाला ते कळटा तुमकां थंयसर. ह्यो बोटी चलता आतां ह्यो बोटी आमच्यो पळय चालू जाल्यार कितें जाता, ह्यो बोटी सगळ्यो फिशींग करता आनी आमी हांगा तोंड पळयता. कितें करतले आमी? सगळे आमी रिणान सगळे बुडलेले आसा. बोटी सुद्दां आमचे सद्या बँकी व्हरता ओड पळय तशें हे पद्दतीचेर आसा. आतां कशें चलतले आमचे हे फुडले आमचे ते देवाकूच खबर, हे वेताळाक खबर. आतां सँडबार म्हणल्यार वेताळ थंय पांया पड वचून देवा कडेन येता, ते प्रसाद पाणी घेता, तो मागीर कितें तरी आमकां एक दिता आनी खरेंच त्याच्या आशिर्वादान तरी आमचे बोटी चलता हांगा. न्हू गोव्हर्मेंट हितून सुद्दां तो थंय कितें तरी आमकां दिता आनी हे आमचे चालू जाता. अशी तरी म्हाका तरी दिसता, कित्याक अनुभव येयला आमकां. 2-3 वर्सां आमी देवा कडेन वच गेल्या उपरांत मागीर आमकां कितें तरी थंयसर वाट मोकळी खंय दिसता, असो आमकां अनुभव आसा. हेच सांगता हांव. आनी जाता तितले बेगीन आतां गोव्हर्मेंट परत आनी एकदां मागता की सँडबाराचे कितें तरी आहा ते आमचे तेंच्यांनी परत उस्कवचे आनी बेजान करून दिवचे. पूण आमच्या वेळांकार सर आमी सद्दां आमचो वेताळ बसलेलो फाटल्यान तेजे कडेन मागता. आज वेळांकार आमची एकूच मागणी आहा वेताळा कडेन तरीच ह्या गोव्हर्मेंटा कडेन की हे जे सँडबार आहा न्हू ते आमकां उक्ते करून दित तर आमची आजून आमच्यो बोटी वचोंक शकता. आयज पयशे जाल्यार बोटी 10-20-50 बोटी आमच्या फुडल्यान चुकता आनी आमच्या काळजान दुखता. ते आमच्यो वयर
आणि ते आमच्या फुड्यांचे तर सगळे व्हरून ताट व्हरून ते खातात तर आम्ही केन्ना जोडटले. आज आमची परिस्थिती किती वर्सां आम्ही मागता काय जाणा. आताच्या अंदूची सुताची फळां हेच्या पेक्षा व्हडली जावचे फंक्शन म्हणून सगळे सानबार काडचे आणि गव्हर्नमेंटान कितें ना कितें एक्शन घेवन हे झेटीचें काम करचे अशें गव्हर्नमेंटा कडेन मागून मागून आतां तरी सारकेंच मागता. कित्याक आमची परिस्थिती पळयात कितें आहा आनी कितें तें सगळें आज आमचे 2 तरी म्हयने आनी बोटी वयर उरतले कारण ह्या सानबाराक लागून सगळे जोडून आमी कशें जोडटले आनी कशे पयशे फारीक करतले. आमकां कितें जाय खुबशे फॅसिलिटी आहा पूण आमकां त्यो फॅसिलिटी गावना. आमचे सबसिडी बंद केल्यो आमचे सगळें बंद केलें. आमकां ज्यो मागता जे आमकां फॅसिलिटी ज्यो सांगता ते आमी पेपर तांकां कव्हर करून दिता. जे कितें आमकां सांगता ते आमी टोटल दिता. डिपार्टमेंटान वच जाल्यार डिपार्टमेंटान आमचें कांयच जायना आनी कित्याक लागून आनी कांय कळना. गव्हर्नमेंटाक विचारलो तो म्हणटा डिपार्टमेंटाक विचार तो म्हणटा तेका विचार कोणाक विचारपाचें तेजो मालक कोण तोच कांय कळना. आतां तेंच्यांनी शोध काडूंक जावो कित्याक तो आमी कसले आमची लायसनां कितें कितें दिना. जे सांगता तितके आमी पेमेंट करता आनी आमचे ज्यो कित्याक दवरल्या ते कळना. पण आदल्यो तरी आमच्यो ती आतां बंद केल्या त्यो इतके मागता हांव तेजे. गोवा 365 खातीर नितिशा गांवकर, समृता खणगांवकर आणि अरुण नाईक. दक्षिण गोंयांतल्या एकाच घरात 80 वयर मतदारांची नोंद जाल्ल्या दाव्या उपरांत गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीन दुबावीत मतदार नोंदणीची चौकशी करीत आसा. बंगळुरूच्या महादेवपुरा मतदारसंघात जे तरेन मतदार नोंदणीत गैरप्रकार जाला तशेंच गोंयांतूय जाल्ल्यान हाजेर काँग्रेस पक्ष अभ्यास करून हो गैरप्रकार उक्ताडार हाडटले अशें काँग्रेस फुडाऱ्यांनी सांगले. सोशल वेलफेअर स्किमा अंडर आमी पळयलें की तालिगांवची एक 80 वर्साची बायल तिका ह्या सरकारान डेड म्हणून डिक्लेअर केली आणि तिका दयानंद सोशल सेक्युरिटी स्कीम ही बंद जाली. म्हाका दिसता जर तर एक 80 वर्साची महिला जर तर हे सरकार तिका समज जिवंत आसतना मारून उडयता सो हाजे वयल्यान तुमी चिंता की हे सरकार कशा पद्दतीन कारभार ह्या सरकाराचो चल्ला. ताच्या उपरांत म्हाका दिसता ग्रीन सेसाचो एक मुद्दो जो ह्या विधानसभेक आमी पळयलो. डिमांडाच्या टायमार म्हाका दिसता आमच्या आमदारान थंय विथ फॅक्ट्स फिगर्स जे सरकारान करपाक जाय आशिल्लें खरें म्हणल्यार डिपार्टमेंट वायज ताजें कॅल्क्युलेशन जावन कितलो एमावंट जाता हें थंय सरकारान दिवपाची जाप आमकां बॅकहँडान कॅल्क्युलेट करून थंय मांडची पडली. आणि डिमांड्साच्या वेळार आमच्या विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान टेबल ऑफ द हाऊसार कॅल्क्युलेशनूय दिलें फॉर लास्ट 10 years 1,20,000 बीजेपीक त्या असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीन लीड मेळटा आणि पार्लमेंटरी सीट बीजेपी 32,000 जिखता. हाजे वयल्यान सिद्ध जाता आमच्या लिडरान ते सगळें एक्सपोज केलें की कशा पद्दतीन थंय बोगस वोटिंगां जाल्या, कशा पद्दतीन एकूच मनीस कोण सिंग म्हजे कडेन डिटेल्स आय फॉरगॉट सिंग डँग म्हणटा तो मनीस महादेवापुरान 4 बुथाचेर वचून वोटिंग करता. एड्रेसाचेर आमी पळयता की हाऊस नंबर 0. सो आय थिंक दीस वॉज अ एक्सपोजे दॅट हाव दीस बीजेपी इज ट्रायंग टू वोट जो आसा वो चोरी करपाचो प्रयत्न करता. प्रेस कॉन्फरन्स जाली आणि इमिजिएटली आमी पळयलें की इलेक्शन कमिशनान रिस्पॉन्ड करपा सोडून भारतीय जनता पार्टी रिस्पॉन्ड करता. भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमिशनाक डिफेंड करता. So I fail to understand that press conference was not on Bharatiya Janata Party. That press conference was on Election Commission of India. So why Bharatiya Janata Party is becoming an agent of Election Commission of India? I don't want to name the constituency, but there are constituencies where we have found ki eka house numberacher 80+ voter registered asa. So our team is working on ground to check. I really fail to understand. गोंयकार तुमकां समजता आसतले की एका घरान 80 लोक कशे रावपाक शकता. आणि मजा अशी की त्या 80 लोक जे एका घरान जे रजिस्टर्ड आहा पळय ते डिफरंट फॅमिलीचे डिफरंट रिलीजनाचे लोक रावता. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसो. विसो उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. मांद्रा खेळामळार सध्या समस्यांनी रेवाडो घातला. हांगा कितलेशेच टुर्नामेंट लेगीत जातात. मंत्री आमदार येवन प्राइज डिस्ट्रीब्युशन लेगीत करून वयतात. तशेंच प्लेग्राउंड करताच म्हूण आश्वासनय दितात पूण प्रत्यक्षात कांयच ना. सद्याक हांगाच्या भुरग्यांक खेळपाक सारको प्लेग्राउंड ना हाचे भान खंयच्या फुडाऱ्याक नाशे दिसता.
या खेळामळाची व्यवस्था केली जाल्यार बऱ्याक पडटले. थळाव्यांचे गाराणे पळया संदीप कामुलकराचो रिपोर्ट. माझ्या फाटल्यान दिसता तो हो एक टुर्नामेंटाचो बोर्ड लायलेलो आसा. हो एक मांद्र्याचो ग्राउंड आणि तुम्ही पळयता हो मांद्र्याचो ग्राउंड माझ्या फाटल्यान. हांगासर गेमी बी चलता. जाले 2-3 वर्सां जाली, 2.5 वर्सां जातली. हांगासर तेन्नाचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंद गावडे हांगासर येयल्लो आणि तेणेन हांगासर व्हडली अनाउन्समेंट केल्ली की एका वर्सान हो ग्राउंड आपण सज्ज करून दितलो म्हणून. फुडें कितें जालें देव जाणा. मिनिस्टरय रावंक ना आणि काय ना आणि ही परिस्थिती ही अशी जाल्लेली आसा. हो मांद्र्याचो बेस्ट ग्राउंड की हेचेर कितल्योश्योच गेमी हांगासर जाल्ल्यो आसा. ह्या परिस्थितीनच जाल्ल्यो आसा. आता हो पावसान इतलो तरी आसा. जेन्ना पावस नासता तेन्ना खूप डेंजर हो ग्राउंड आसा. कारण पडल्या जर कोणूय जर प्लेयर पडलो जाल्यार तो तेची सोलपाटां येतली अशी आणि तो इंजर्ड बी जातालो. आता पावसान फक्त हांगासर मॅचीस खेळोवपाक बी बरो आसा. हांगासर हो आता ग्राउंड काय बरो आसा. हांगासर मॅची खेळ्ळ्यो वयता पण हो ग्राउंड करचो असो म्हाका दिसता कोणाकच दिसना असो दिसता. हांगासर व्हडल्यो अनाउन्समेंटी जाल्यो की हो ग्राउंड आमी करतले आणि असेंब्लीन सुद्धा व्हडले हे जाले की आमी अशे ग्राउंड करतले तशे ग्राउंड करतले. पण मांद्रेकारांक खरो मांद्रेकारां कडेन बरे प्लेयर आसा आणि सगळ्या तरेचे प्लेयर आसा जे टॉप टिमींक खेळता. पण तांकां ग्राउंड नसल्या कारणान ही परिस्थिती जाल्लेली आसा. आणि ज्या ज्या जाग्यार आता मोर्जे सुद्धा ग्राउंड बांधलेलो आसा पण त्याची काळजी कोण घेनासतना त्याची परिस्थिती कितें जाल्लेली आहा ती तुम्ही पळयल्या. दुसरो चोपड्याचो तुमकां आमी आतां दाखयता. चोपड्याच्या ग्राउंडाची तीच परिस्थिती जाल्लेली आसा. ग्राउंड आसा पण खेळपाक कोण भुरगे ना आणि हांगासर भुरगे खेळपाक आसा जाल्यार ग्राउंड ना. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, समृता खंडगांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. 26व्या ऑल गोवा अवर लेडी ऑफ मेर्सीस फुटबॉल सर्तीच्या उपांत्य फेरयेत डॉन बॉस्को ऑडिटरी फातोर्डान युनायटेड क्लब नेरुलाक टायब्रेकरा वरवीं 5-3 अशे गोल फरकांनी हारयलो. चिंचणीत चालू आशिल्ल्या सर्तीत दोनूय पंगडांनी आपली बरी कामगिरी दाखयली. शेवटाक डॉन बॉस्को ऑडिटरी फातोर्डा जैतिवंत जालो. पळयात रंगतदार डावपेच. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर. आयतारा गोंयांत पावस उणो उरिल्ल्यान कांय वाठारांनी किरकोळ पावस पडलो. सोमारा अशेच तरेचे हवामान स्थितीत आसपाची शक्यताय आसा. हलको पावस आनी ढगाळ मळब आसपाची शक्यताय आसा. आयतारा पडपी पावस काय विखुरिल्ल्या पावसा पुरतोच मर्यादित आशिल्लो. राज्यांतल्या चडशा वाठारांनी सुके उरला अशी माहिती आयएमडीन दिल्या. सोमार मेरेन उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच ढगाळ मळब उरपाची शक्यताय आसा. हलके वारे घोळटले. चढावत आनी उणे तापमान 30 डिग्री सेल्सियस आनी 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले असो अदमास आसा. आयतारा गोंयच्या कांय वाठारांनी विखुरिल्ल्या पावसाचे निरीक्षण. सोमाराय तीच परिस्थिती आसतली. सोमारचे चढावत आनी उणे तापमान 30 डिग्री सेल्सियस आनी 25 डिग्री सेल्सियस. ऑगस्टाचे 13 तारखे मेरेन शिरशिरतलो पावस. 14 आनी 16 तारखेक येल्लो अलर्ट. ह्या काळा उपरांत हवामानाची नाशिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयची कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट.
मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.